आम्ही तांकां आधारस्तंभूच म्हळा. आमच्या समितीचे ते आधारस्तंभ झाले आणि आम्ही त्यांच्या संपर्कान आयले आणि तांचे जे वेगवेगळे पैलू आशिल्ले ताजे बद्दल सगळे मान्यवर उलयतलेच. पूण तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता की आम्ही जेन्ना जेन्ना तांचे कडेन वताले वेगवेगळ्यो समस्या घेवन तेन्ना आमकां दिसून येताले की तांचे कडेन प्रचंड आकलन शक्ती आशिल्ली. He had a razor sharp mind which could penetrate into any complex problem. म्हणजे खंयचे ताका प्रॉब्लेम अशें दिसनाशिल्ले आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे ते ताका कितें तरी उत्तर सोदून काडटाले. इलेक्शना कडल्यान जाली हे 2005 जेन्ना म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना खंय तरी एक दीपक म्हापसेकर म्हजो मित्र आनी वाड्या वयलो सांगाती हो इलेक्शनाक राविल्लो आनी ताज्या इलेक्शनाक खंय तरी एक्टिवली काम करून ते 2006चे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आमी लढयल्लें. आनी 11 जुलय 2006 ज्या दिसा मुंबय सिरियल ब्लास्ट जाल्ले तेन्ना रातचो म्हाका मनोहरबाईचो फोन आयलो की दुसऱ्या दिसा यो आनी मेळ. थंय दुसऱ्या दिसा असो प्रश्न विचारलो ताका हांव ना म्हणपाक शकूच ना. म्हाका ताणें विचारलें देशा खातीर काम करतलो काय म्हणून. हांवें हय म्हणचेंच पडलें आनी तेन्ना सावन आमचो एक प्रवास चालू जालो. खंय तरी त्या प्रवासान खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. म्हाका याद जाता 2005 तेन्नाच सरकार गेल्लें आनी मनोहरबाई लिडर ऑपोजिशन आशिल्लो. त्या मनशाची डेटा एनालिसीस स्किल म्हणजे हांगा शुभम आसा जाणें ताजे बरोबर एक्टिवली काम केलां. म्हणजे फायलीचे गट्टे न्यूजपेपराची कटिंगां कितलेशेच वर्सांची रिपोर्ट्स आनी तो सगळो एनालिसीस करप म्हणजे एसेंब्लींक ताची प्रत्येक भाशणा फाटल्यान जे कन्विक्शन आशिल्लें आनी जाका लागून लोकांच्या मनांत ताणें एक परमनंट असो एक ठोसो उमटायल्लो. ती प्रत्येक भाशणाच्या फाटल्यान ताजे भरपूर रातीचे ताणें दीस केल्ले आनी तातूंत ताजे सगळे अभ्यास आशिल्लो. इतली शार्प मेमरी की खंयच्या पेपरार केन्ना सुमार आयलां आसतलें आर्टिकल ते सगळे तो सांगतालो. खंयच्या फायलीर आपल्या खंयचें नोटींग केलां इतली याद आशिल्ली. हे मनोहरबाईचे आनी एक गूण म्हणटा तो मनीस वळखुपाक शिकप. म्हज्या बापायन सांगलें अरे मनोहरबाई तुजे कडेन बरो आसा ताका विचार आपणे ही जागा केन्ना खाली करपाची. तो आतां MLA आसा तो आतां हांगाचो आमदार आसा आनी सगळ्याक शिगमो आतां जाता थंय आमदार अध्यक्ष आसता. मनोहरबाईन सांगून धाडलें नागेश बाबाक सांग कांयच बदल करपाची ना. ह्या हातून जे राजनिती आसा तांणी पडपाचें ना. तुमकां कितें मदत जाय आपूण आमदार आपल्याक सांगलें जाता आनी त्या भशेन तितली वर्सां आसा. हो विशय परतोय आमी 3-4 वर्सां पयलीं काडलो. हांवें शांतारामाक सांगलें संदीपाक सांगलें मंगलदासाक सांगलें की हांव आतां खूब वर्सां केलें. मनोहरबाईक विचार मनोहरबाईक करुया सिद्धार्थाक करुया कोणाक तरी करुया. तसोच परतो शब्द आयलो ना आपल्याक नाका तुमी चलया. आपूण खंयच्याच एसोसिएशनान पडूं ना खेळाच्या एसोसिएशनान पडूं ना. आपल्याक दिसता की जे लोक खरे वावुरता तातूंत तांच्यांनीच काम करचें आनी कितें मदत जाय जाल्यार आपल्याक सांग म्हणटा आमी सगळ्यांक जो दिसता. दुसरे विजनरी नदरेंतल्यान तेंचे आयले ते ह्युमन डेव्हलपमेंट जो दिसना. प्रत्यक्षान तुम्ही पळयशात मनशाचो विकास जालो जाका आमी म्हणटा. तेणी आपल्या प्रत्येक सरकाराच्या कार्यकाळात जर पळयत जाल्यार मनशाचो विकास केला. सामाजिक क्षेत्रातली ईच अँड एव्हरी स्कीम जी आसा ही मनशाच्या विकासा खातीर केल्या. तेणी जेन्ना पळयलें की विधवा भयण आमची तिका खंय तरी 1000 रुपया 2000 रुपया भुरग्याची 200 रुपया फीज भरपाक ही गांवांनी कठीण आसा. आमकां शहरांत बसता ते कळना. एक्झामीची 200 रुपया 10वेच्या परीक्षेची फीज भरप जाल्यार कॉर्पोरेटले पयशे घेवचे पडटात 5% इंटरेस्टान. ही रियलिटी त्यांनी पळयली. ताज्या उपरांत त्यांनी विधवा भयणीक पेन्शन सुरू केली. परत जाणट्यांक जेन्ना एखादी जाणटेली आवय जिची फॅमिली बरी आसा पूत खंय तरी बरो रावता हे सगळे रावता बट तिका जर कितें तरी म्हयन्याचें सामान हाडटलो जाल्यार पयशे ना. म्हणून म्हणजे एका आमी हे म्हणटा आसतना मनशाचो विकास ह्या पद्दतीत केलो. इतकेंच न्ही एड्युकेशनाच्या बाबतीत काडलेली
म्हणजे त्यांच्यानी काढलेले एड्युकेशन इंटरेस्ट फ्री लोन हो त्याचोच एक भाग. आम्ही पळयता की कितल्याशाच जाणांक शिकपाची उमेद आसा, पयशे ना, प्रत्येक फावटी कोण दितलो, प्रत्येक फावटी कोण मागतलो, तर ते तेंच्यांनी केले. ते विषय वयचना की ते मायनिंगेचे विशय फर्स्ट टाइम म्हजो आनी तेजो खंय तरी जे नाव जावपाक नाशिल्ले ते जाले. तेही 14 फेब्रुवारीक जाले 2018. पण ह्यो गोष्टी म्हाका दिसता एज अ लिडर हांव सदांच तो म्हज्या फुडल्यान आसतलो. एज अ लिडर त्यो गोष्टी तो लोकां खातीर वावरपाक करतलो, सामान्य लोकां खातीर. कसलीच स्कीम तो जनरलायज करतलो, खंयचे तरी एक समाजा खातीर वो खंयच्या समाजा खातीर करनासलो. भुरग्यां खातीर तरी बर्सरी स्कीम ह्यो सगळे ताका फक्त सांगपाक जाले डिफिकल्टी भुरग्यांक जाता, तकली लोडून रातभर तो करून 2 दिसांनी तो सांगतालो अशें करया. अशे विचार तेजे आशिल्ले. म्हाका हांव नगो आमी तो नासतना जे विचार आमी कशे फुडें व्हरतले, पूण मागता देवा कडेन की तेजी जी जे शॅडो म्हणटा इंग्लिशीन तो आमचे उरचो आनी आमकां इन्स्पिरेशन प्रमोद बाबाक म्हाका आनी बाकीच्यांक तेजे इन्स्पिरेशनान आमकां ते दिवचे. ज्यो गोष्टी सामान्य लोकां खातीर तो वावरतल्यो त्यो आमी फुडें व्हरून ते पुराय करपाक.